लाईट पेटवली आणि मागीर हांव दार ओपन केल्या बरोबर पयस आनी थिंगा घेवन हा तेका कॅच करून हालो तेका मागीर सरले मागीर हिंगा स्टेप्सांचेर देंवला पळय तेन्ना ना ना हांव म्हाका दिसलें सुणो खावपाक गेला म्हणून तेका सुण्याची म्हणून हांवें गेट ओपन केलें. कुत्र्याची पिलां हाडून तेंच्यांनी दवरलेली ती दिग्याच्या घरा कडेन रे कुत्र्यांची पोरां हाडून दवरली काय केली चार पांच दीस ना हे कोच ना बेसिकली वाघ एकाच जाग्यार येयना ना तो आनी खंय दिसना हो आतां काल म्हणटा तो बागान सकाळी मागीर कितें केलें त्या वाघान मागीर पळालो हांवें गेट ओपन केलें पळय लायट पेटयली आनी गेट ओपन करना बरोबर तेका मागीर वडवड करतकच मागीर तो गेलो आनी हांगाच्यान मागीर हो गेला तो पळयना पयलीं अशी केन्ना घटना ना घडलेली ना केन्नाच ना ही फर्स्ट टाइम हय डायरेक्ट घरान डायरेक्ट हिंगाच बसून आसता तो रातचो हे पालयातल्या वाड्यार फाटल्या 5-6 वर्सां तुये गांवांत बिबट्या वाघाची दहशत चालू आसा. माळ डोंगराचेर पयलीं जायती गोरवांची धाकटी वासरां किंवा म्हशींच्या वासरांचो ताणें फडशा पाडलेलो माळ डोंगराचेर. पूण त्याच्या उपरांत भर रस्तीन आतां फाटल्या कांय वर्सांक भर वस्तीन म्हणजे वाड्याचेर येवन कुत्र्यांक सुद्दां तेणें येयल्ले आसा. जायतीं उदाहरणां आसात. खुबशे कुत्रे फाटल्या टायमार बेपत्ता जाल्ले आसात. प्रत्येक फावटी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज युजल प्रमाणे तो केज घालता हाडून पिंजरो घालतात प्रत्येक फावटी घालतात. पूण फाटल्या 6 वर्सां पासून हें चालू आसा. पूण आयज पर्यंत तेंच्या पिंजऱ्यान केन्नाच बिबटो मेळोंक ना तांकां. सो सक्सेस मेळोंक ना. आयजूय तेंच्यांनी परत बिबटो घातला पिंजरो घातला. पूण मागता तेतून तरी तांकां यश मेळपाक जाय. सो फाटल्या कांय वर्सां पासून जी बिबट्या वाघाची दहशत आसा ती माळ डोंगरा पासून भर वस्ती पासून रस्त्यार सुद्दां लास्ट इयर पोरू पंचायती कडेन पारशाचो पणजी भुरग्याचेर अटॅक केल्लो बिबट्या वाघान. तेन्ना तेचेर तर भर रस्त्यारूच अटॅक केल्लो आनी तो कसो तरी बाबडो सुटलो आनी तो जखमी केल्लो ताका. पूण आयज तर आतां तर बिबट्या वाघान तर डायरेक्ट घरानूच घुसला. रेजिडेन्शियल घरान सकाळच्या 5:45 गेलो आयज आनी काल सकाळी अंकलाच्या म्हणजे हयसून जवळ जवळ 2 किलोमिटर म्हणजे तुये गांवाच्या ज्युरिडिक्शनान फाटल्या 5 वर्सां पासून बिबट्याची दहशतीचे लोण माळ डोंगरा पासून भर वस्ती पासून रस्त्या पासून आतां घरान घुसलेले आसात. आनी ही दहशतीक वातावरण आतां सुद्दां हे असले जे सोणयातले जे काय ज्या घरान घुसला तांकां एक भंय पडला की परत सांजे येतलो काय. त्या कुत्र्याची जर फोटोग्राफी करीत जाल्यार अशें दिसता की तो तर सारकोच सिरियस को दिसला. ताका भंय पडला. तो म्हाका दिसता ताका आतां चित्ता आसतलो आपूण मरणांच्या दारांसून भायर सरलो. सो परत ताका आतां काळोख पडटकूच परत भास जातलो परत बिबटो येतलो काय. सो अशी एक दहशत निर्माण जाल्या. तेन्ना केज घातला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय आपली एक फॉर्मॅलिटी कशी करता. सो ताका ट्रॅपिंग करपाक जाय विडोवचेर आनी खंय तरी कसो तरी तेची कैद करपाक जाय अशें आमची मागणी आसा. काल सकाळी कितल्यांक टायम फातोडी काळो खा फातोडेक 5चे उतर आसता. ओके. हांगात दिसता डेली डेली दिसता न्हू मुंयसर ह्या करतात रे बोळ घालतात रे. आमकां झाडांनी काय कळना न्हू. बरोबर आसा म्हणून सांगता ते आसा कोण पेटे काडल्यात सुणे काडल्यात करतात. पूण आमी रावपाचें कितें न्हू रे भाऊ. आमकां भिरांत दिसता. आमचे प्रॉब्लम कितें आमची भुरगीं चारूय वाटांनी आमची भुरगीं आहा. साईबाबाच्या सकयल आमची भुरगीं वयर आमची भुरगीं धाकटी भुरगीं आहा. ते सायडीन आमची 10,000ची भुरगीं आहा. डेवलॉपमेंट म्हणटा डेवलॉपमेंटूय करूंक जाय पूण मनशाचेंय चिंतूंक जाय जनावरांचेंय चिंतूंक जाय. हें न्हू की सगळें सोडून दिली मागीर मनशां खाया तुमी तें जायना न्हू. भुरगीं आमकां आतां टेंशन पडलां आमी भायर सरपाची केही केन्ना हें पळोवंकूच ना. तें पळोवंक पडलें लेपड आहा हें वायल्ड ही आमी फकत तांकां कितें तरी तुमी सगळें कातरून उडयलें नो प्रॉब्लम. डेवलॉपमेंट आमकांय जाय तें पूण सगळें तुमी मनशाची प्रॉब्लम मनशी ना जाल्यार केहें जातलें आनी ती जनावरांय जाय आमकां. सो तांकां प्लेसूच ना म्हणून ती मागीर ही भोंवता न्हू. मातशी तरी केही पळोवपा हे जाणटे मनशांनी टेंशनान रावपाची जराशी. तेंची भुरगीं धाकटी भुरगीं आहात तांकां भायर सरोंक आमकां आमचे मिस्टर भायर आसता. आतां आमी केहे रावपाची. ती सुण्याक लागून आमी रावतालीं बरे भाशेन तें टेंशन नासतना. आतां तेंचेर आतां आनी केहें दिसता की आतां येतलो काय तो पत्तो फाल्यां येतलो काय तो पत्तो. हें तो टेंशनूच काडूंक हें केहें जाता. आतां तुमी डिपार्टमेंटाक कळयल्लें. डिपार्टमेंटाक सकाळीं आमी डिपार्टमेंटाक म्हणजे आमचो एक गांव भाव आहा फॉरेस्ट ऑफिसर सेबी रॉड्रिगीस
आनी मागीर उदयाक आमी फोन मारलो आनी ते सेबीन आमकां रोखडेंच मागीर ते फॉरेस्टाक फोन मारून तेणी ट्रॅप हाडून दिला हें केला थिंगा पूण तो म्हणटा थिंगा कितें तरी आतां घालूंक जाय जी ती वस्त घालूंक जाय म्हणटा ते ट्रॅप बीन घालूंक जाय मागीर पळोवया म्हणटा फाल्यां. नमस्कार, हांव आसा सुणये पाली हांगा आसा. जे तुये हांगा जे बिबटो जो वाघ आसा दिसान दीस लोकांच्या वस्तीन येत आसा आनी काल राती जे फाटल्यान जो सुणो आसा ते सुणेचेर एटॅक केल्लेले आसा आनी तेच्या तकलेचेर आनी मानेचेर एटॅक केल्ले आसा आनी सद्या लोक हांगा भियेल्ले आसात आनी डिपार्टमेंटाकय तेंच्यांनी कळयल्ले आसा. तर डिपार्टमेंटान हांगा जाळी हाडून घातलेली आसात पूण आजून तांकां यश मेळना. एकंदर तेंची मागणी आसा की हेचेर खंय तरी विचार करचे आनी डिपार्टमेंटान बेगिनात बेगीन तांकां जी बिबटो वाघ हांगा फिरता त्याचेर लक्ष दिवन ताका धरून व्हरचे अशें मागणी लोक करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.